गोय विद्यापीठातल्या भौतिकशास्त्र आणि अप्लायड सायन्स विभागातलो प्रश्नपत्रिका चोरून आपले इश्टिणीक दिवपाच्या प्रकारान दोशी आशिल्लो दुबावीत प्रणव नायकान दुसरे फावट आत्महत्येचो यत्न केलो। ह्यान 1 मार्च म्हयन्यांत प्रश्नपत्रिका चोरी प्रकरण उक्ताडार आयिल्ले तेन्नाय ताणें आत्महत्या करपाचो यत्न केल्लो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण प्रणव नायक बुधवारा रातीच्यान बेपत्ता आशिल्लो। देखून ताचे घरकान्नीन बिरेस्तारा म्हापशा पुलिसान प्रणव बेपत्ता आशिल्ल्याची कागाळ नोंद केल्ली। उपरांत पुलिसांनी प्रणवाचे लोकेशन ट्रॅक केले तेन्ना ताचे लोकेशन काणकोण दाखयले। म्हापशा पुलिसांनी काणकोणच्या पुलीस निरीक्षक हरीश देसायाक कळीत केले आनी कांय म्हयने पयलीं प्रणवान काणकोणा वचून आत्महत्या करपाचो यत्न केल्ल्याची म्हायती दिली। देखून पुलिसांनी दक्षिण गोंयांत पुलीस गस्त वाडयलो आनी ताचो सोद घेवपाक सुरू केलो। सांजेच्या वेळार सदोशे दिडकितार पुला वयल्यान न्हंयत उडी घालतना पुलिसांनी ताका पळयलो आनी ताचो जीव वाटयलो। गोवा युनिव्हर्सिटी पेपर लीक प्रकरणाचो मुख्य आरोपी प्रणव नायक हेणे परत एकदा सुसायड अटेम्प्ट केलो। हेजे पयलीं सुद्दां जेन्ना हो सगळो बोवाळ चलतालो, जेन्ना मार्च म्हयन्यान हो सगळो बोवाळ सुरू जालो तेन्ना तेणें सुसायड अटेम्प्ट केल्लो। तशेंच आतां परत एकदा पयर म्हणजे बुधवारा राती सावन हो जो प्रणव नायक आसा तो गायब आशिल्लो, बेपत्ता आशिल्लो। ताका लागून तेजी फॅमिलीन खंय तरी म्हापसा पुलिशेन वचोन तेजी कंप्लेन केली की आपलो तेजी वायफान कंप्लेन केली की आपलो हजबंड बेपत्ता आसा म्हणून। आनीक जेन्ना म्हापसा पुलीस जेन्ना हेजेर तपास करूंक लागली तेन्ना तांकां कळ्ळें की तो खंय तरी काणकोण पावला, काणकोण वाठारांत पावला म्हणून अशें कळ्ळें। आनीक तेन्ना काणकोण ताका काल जेन्ना काणकोणचे म्हापसा पुलिशेन काणकोणच्या पुलिसांक ही घटना सांगली तेन्ना खंय तरी काणकोणचे पुलीस एक्टीव जाले आनी काणकोणचो PI आपलो स्टाफ सगळो प्रणव नायक काणकोण खंय आसा हें सोदपाक लायलो। तेन्ना सादोळशे ह्या न्हंयक प्रणव नायकान उडी मारलेली अशें आमकां सुत्रा कडल्यान म्हायती मेळिल्ली आसा। आनी ही जेन्ना उडी मारली तेन्ना खंय तरी तेंचो पुलीस कर्मचारी जो प्रणव नायकाक फॉलो करतालो तेणें ताका खंय जंप मारून तितूंतल्यान भायर काडून तितून वाचयल्लो आसा। सो ही म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार प्रणव नायक जो आसा तेणें सुसायड अटेम्प्ट केलो आनी ताका पुलिसांनी खंय तरी वाचयलो। गोमंतक TV खातीर हांव गौरीश गांवकर।